तर तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा, शुक्रारा सावन कलम 39A आड पाळी शिरदोनचे थळावे जे आसा ते उपोशणाक बसल्यात. उपरांत शेनवारा हे शिरदोनचे थळावे जे आसा ते आपले उपोशण घेवन आझाद मैदानाचेर गेले. तर सध्या आयज थंय स्थिती कशी आसा आनी महत्वाची अपडेट कितें आसा हे विशीं जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर जोडिल्लो आसा आमचो प्रोड्युसर गौरीश परबामणकर. गौरीश, तुका नमस्कार. आम्ही आसात आझाद मैदानाचेर. फाटले 3 दीस जाले पाले शिरगांव ह्या गांवकारांनी 39A वयल्यांच्या तांच्या जमिनीत जो बदल कारणाक लागून तांच्यांनी आंदोलन छेडिल्लें आसा. TCP कार्यालयाचेर तांच्यांनी धडक मोर्चा घालो आणि तांच्यांनी आता सलग हे कांय दीस 3 दीस उपोशण भरिल्लें आसा. हांगासर आमच्या फाटल्यान पळयत जाल्यार विरेश बोरकराची एनर्जी सामकी डावन जालेली आसा आणि त्याच्या बरोबरच काय क्रांतिकारी आसा आणि ते गांवकर जे आसात ते सध्या त्याचा साथ दिता आसतना ह्या उपोशणाक दिश्टी पडटा. एकंदरीत जर आयज महाआंदोलन छेडिल्लें आसा तांच्यांनी, त्या महाआंदोलनाचेर तांची पुढची जी कितें नीती आसतली ती आमकां कळटली. मात्र सध्या आमच्या बरोबर काय क्रांतिकारी आसा. सध्याचो आढावो कितें आसा तो तांच्या कडल्यान आमी विचारून घेवया. सध्या आता तुम्ही महाआंदोलन छेडिल्लें आसा, अजून तुमकां सरकारा कडल्यान कितें ठोस आश्वासन बीन मेळिल्लें आसा की बाबा हे रद्द जातले काय भितून सुदारणा बीन जातली म्हणून? ना आज तुमकां देव बरें करूं. आणि अजून पुसान तेमगे कांय येयल ना, कांय आउट केल ना तेमी. तेंका आमी सांगलें ऑफिशियली तेमी आउट करचे म्हणून तेमगेलो प्रेस घेवन तेमा करूंक जाय आसलें कितें जाता तें. सो तेम अजून पुसान तें आउट केल ना. तुमी सारखे सध्या पाले शिकपाचे ना, आमी रेव्होल्युशनरी आणि आमी गोंयभर आमी झगडटाय. सो आमी एक पाली ओ सिराज जावं ओर मेलावली ओर चिंबेल एश म्हूण आमचो नाही. आमी ते आख्खें गोंय म्हूण हें करताय, गोंय म्हूण झगडटा. सध्या जो 39A विरोधात जो आता ह्या पाले शिरगांवच्या लोकांनी हे आंदोलन किंवा एक विरोध दर्शायल्लो आसा तो पुराय गोंयभरच्या लोकांनी हितून वांटेकार जावचे, जेणे करून तांच्यांनी उलो मारिल्लो आसा की आपले पूर्ण गोंय सांबाळपा खातीर सगळ्यांनी हांगासर येवचे आणि ह्या 39A विरोधात कितें तरी एक ठाम भूमिका घेवची म्हणून. तुमचें कितें म्हणणें आसा? म्हणजे आता हो विशय जो आसा तो फक्त गांवा पुरतो मर्यादीत न रावता पुराय गोंयकारांक लागू जाल्लो आसा अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां देव बरें करूं, आमकां मिडियाच्या थ्रू पब्लिकाक आमच्या गोंयकारांक हो मेसेज पावोवपाक मेळटा. ताच्या बद्दल पयलीं देव बरें करूं. म्हजें नांव सॅम नायक, हांव रेव्होल्युशनरी गोवा साम टीम सांस्कृती काम करता. सांगपाचें एक सिंपल म्हटल्यार आमकां जो मेसेज आसा तो गोंयकारांक दिवपाक जाय की आज जर आमी एक जायनात न्ही जाल्यार आमी सांडटले. आमकां फुडलो चान्स मेळचो ना. आता सध्याचो जो इश्यू आसा तो सगळो लँड ग्रॅबिंग करिल्लो, तो हिल कटिंग करिल्लो सगळ्या. क्वेश्चन कितें आसा की आमच्या विकनेसाक आनी आमच्या युनिटी ना हाजी एडवांटेज गव्हर्नमेंट घेता आणि गव्हर्नमेंटाचे जे कोण हे आसा पळय मिनिस्टर्स आसा पळय ते घेतात. सो म्हाका फक्त पब्लिकाक म्हाका एकच हें करपाचें आसा, आमी आज 23 तारखेक 4 मार्चच्या आझाद मैदानाचेर जी आमी एक महाआंदोलनाचो जो एक प्रोग्राम दवरला, जेच्या कारणान फुडें आमी डिसायड करतले की सपोज जर तेमी जर 39A जर कॅन्सल करनात जाल्यार त्या गव्हर्नमेंटाक आमी कितें दाखोवंक शकतात, आमी गोंयकार युनायट जावन कितें करूं शकतात हे डिसायड करपा लागून आज आमी सगळीं गोंयकारांक थ्रू रेव्होल्युशनरी गोवा, थ्रू गोंयकार, थ्रू ऑल ओपोजिशन पार्टी इन्क्लुडिंग ऑल यूथ सगळे जमचे आणि गोंय सांबाळपा लागून आमकां तेंको दिवचो ही आमची मागणी आहा. महाआंदोलन तुम्ही फुकारिल्लें आसा, ह्या महाआंदोलनाचो कितें परिणाम जावं शकता किंवा गोंय राज्याचेर हाचेर कितें तुमी अभ्यास बीन केलेलो आसा? हे बरेंच चड जावपाचें आहा, बरें इंटेन्सिफाय जावपाचें आहा. कित्याक जे भाशेन जे पद्दतीन जे आमचे MLA विरेश बोरकर आहा तेमी मॅन हँडल केला आणि राती एक इन्सिडेंट जाला जे भाशेन एकलो ड्रांकर्ड गाडी घेवन हिंगा भितर आझाद मैदानाचेर भितर पावलो आणि पियोन आसलो तो. सो हो इन्सिडेंट असले इन्सिडेंट जावपा नासले आणि पुलिसां उजीर जाला. आणि तेणी तुमकां कितें बीन म्हटलें? कोणें ड्रंक जावन येयलो तो? ना, तो वगी आसलो पूण गाडी हिंग भितर हाडूंक जायना न्हू तेज्यानी. आणि तो तरी सुबेज उलयतालो जाल्यार कितें जाता आसलो न्हू. बरोबर. सो तोय कांय उलयलो ना.
आणि हे आंदोलन महाआंदोलन त्या तरी आज 4 पयलीं देखून तेंगे स्टेटमेंट येना न्हू, ऑफिशियल स्टेटमेंट येना न्हू. हे बरे चोड जातले आणि मेगा आंदोलन जातले. ना आता तो बेबदो काल भितून सरलो न्हू, तुमकां कितें दिसता हेचो कितें षडयंत्र बीन आसूंक शकता की जर तुम्ही आक्रमक जावन तेचेर हल्लो केलो आणि हेचो विपरीत परिणाम तुम्ही बेबद्याक पळयलो तेन्ना अशें कितें जावपाक शकतालें? अशें जावपाक शकता, कित्याक तेका शिंकोवन धाडले सो ते भाशेन जावपाक शकता, कित्याक एक भिरांत घालपाक. पूण तांकां हांव सांगूंक सोदतां ह्या सरकाराक, आमी स्वताक मरतले पूण तेंगे गुलामगिरीन आमी मरपा नाही हे सांगूंक शकता. आणि आमी एसोले धमकेक आमी भिवपाचे नाही. एसोले ट्रेड बीन दिले आज जे भाशेन राती तेमी तो टॅक्सी घेवन भितर येयलो आणि रेस करपाक लागलो. सो जे भाशेन तेणे तरी ती रेस केलोली आनी चुकेन तरी एक गाडी येयलोली ऑपोजीट डायरेक्शनान आनी ते कितें जाल्लें न्हू, तेच भाशेन आमी ती सजा हे कोण आहाय न्हू रिस्पॉन्सिबल आहाय, कोण लॉ होम मिनिस्टर जावं कोण DCP मिनिस्टर जावं न्हू, तेकाय तेच फॉर्मट मेळटा आसलेले. आमी हे तांकां वॉर्निंग एस दिनाय बट ही शिटकावणी आनी गोंय एस जातलेंच. ओके. जे पर्यंत गोंयकारां तरी सुसेग मेळना आज हे गोंय कोणाचें आनी गोंय जाताय कोणा वाटेर. ह्या महाआंदोलनाक आता कोणाक आपोवण्याचो कोण कोण वचपाचें? हे महाआंदोलनाक आमी सगळ्यांक अपील केला. आज आमचे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम आमी आमचे जाल्यार हितून आमी ते माननाय. आमी मानताय फकत ह्युमॅनिटी इज आवर रिलीजन. सो मनीसपणाक लागून जे पासून विरेश बोरकाराक आमचे MLA जे मॅन हँडल केला ते तरी चोवून, कित्याक आज ते केला आज MLA जावन केला ताका प्रिविलेज आहा पिसफूल प्रोटेस्ट करपाक. ते तरी तुम्ही ती मोकरी कोता ही डेमोक्रेसी जाल्यार हाल्या आमच्या लोकल मनशाचें कितें जातलें? लोकांक भायर काडून उखलून आणि ना तुम्ही आता महाआंदोलन छेडिल्लें आसा न्हू आणि 70तल्यान 40,000 लोक येयले जाल्यार मागीर तुमी कितें करता? हाडया तेका 40,000 लोक हाडटा न्हू, हाडया तेका. जेन्ना आमी एक टायमार TFF मुवमेंट टुगेदर फॉर म्हादेव मुवमेंट केल्लो न्हू, आतां वय 7 तारीख केल्लो स्टार्ट केल्लो थिंगा, तेदो कित्याक तेणें 40,000 लोक हाडूना, तेदो कित्याक पुलीस धाडले? तेका तुमचें कितें म्हणणें? ह्या हेचेर एक सांगपाचें म्हळ्यार विश्वजीत राणाक एकच, जर तूं तुज्या कॅम्पेनिंगाक जर तूं बाउन्सर घेवन फिरता ही जर गोष्ट पब्लिश आसा जाल्यार तूं 45,000 खंयच्यान हाडटलो? तुगेल्या बायलेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीज जे आसा ते 13,000 आसतले तुझे वोटर्स, तुझे आसा ते 12,500. सो तो टोटल कर आणि 45,000 काउंटिंग खंय येता सोय. आम्ही जर 70 दिसांनी जर उल मारत तर तुझ्या अगेन्स्ट जे वोट मारिले ते जर आयले जाल्यार तेच कितलेशे जातले प्लस आमचे. सो तू कॅल्क्युलेट कर, कॅल्क्युलेशन करना जाल्यार भायले एक सांग कॅल्क्युलेशन कर आणि सांग म्हण आपल्याक बाबा कितले जाता. त्यानंतर आपण तो नंबर पब्लिश करता म्हण. बेश्टे 45,000 म्हणनाका. जर तू तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक सेफ करना हे जर तुका दिसता आणि तेका लागून जर तू बाउन्सर घेऊन फिरता जाल्यार तू कित्याक ते खोटाके फोडटा आमच्या समोर. आम्ही रेव्होल्युशनरी क्रांतिकारी म्हणतात त्या रक्ताचे जेनी पोर्तुगीजा दांडयला ज्या फ्रीडम फायटरांनी त्या रक्तांतल्यान आयले आमी. म्हजोय काका एक फ्रीडम फायटरच आशिल्लो कळ्ळें. सध्या हांगाची स्थिती जी आसा ती आक्रमक जालेली आसा. ते सामके आक्रमक आणि पोट तिडकीन तांच्यांनी आपली भूमिका मांडलेली आसा. फाटल्यान जर आमी पळयत जाल्यार विरेश बोरकार त्याचे हे उपोशण हांगासर चालू आसा. ताका लागून तेची स्थिती जी आसा ती सामकी डावन जालेली आसा, ढासळलेली आसा अशें जरी आमी म्हटलें जाल्यार हरकत ना. एकंदरीत आमी हांगासलो आढावो घेवया फाटल्यान आणि कशा तरेन हे आझाद मैदानाचेर सध्या हे लोक जमलेले आसा ते पळोवया. फुडें जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर कांय बायलां जी गांवची आपली राखण करपाक येयल्ली आसा ती फाटल्यान बसलेली आसा. ती उपोशणान सामील जाला. त्याच बरोबर काय ती महाआंदोलनाक हांगासर त्यांची कितें तयारी आसा तेही आमी एक सध्या तेंचेर एक तांकां विचारया सध्या तेंचे कितें मत आसा ते. आणि मागीर सध्या आणि महाआंदोलनात वाटेकर झालेले आसा. कितें मागणी आसा तुमचे? आमचे असं ते आमकां दिवचे आमचे गोंय आमकां जाय. म्हणजे तुमचो तो गांव जो आसा तो संकटाच्या हावळा आयला. ओके. ते सगळ्यांना आमकां गांव जावं आमचो MLA आयला तेवूय बरो जाल्लो जाय आमकां.
आणि आमकां आमच्या गांव जावन न्हू आमच्या भुरग्या खातीर सगळें जाय न्हू आमकां. तर अशा तरेन आमी एक आढावो घेवपा खातीर हांगासर आझाद मैदानाचेर आयिल्ले. त्या कडेन आमी जे आक्रमक तांची भुमिका ती पळयली. विरेश बोरकाराची स्थिती एकदम डावन जालेली आसा. काय दोतोर येता तांची तपासणी करतात. त्याच बरोबर ते आग्रोय लेगीत करता आसतना आमी पळयले. मात्र ताची स्पश्ट भुमिका आसा. जो मेरेन आमकां न्याय मेळना तो मेरेन आमी हे आंदोलन चालू दवरतले आनी हेच्या आंदोलनाचे रुपांतर महाआंदोलनात आयज आमकां पळोवपाक मेळपाचें आसा. सद्याची स्थिती आमी तुमकां तुमच्या मेरेन पावयली. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर सयत हांव गौरीश आमोणकर पळयत रावात गोमंतकाची पुढची अपडेट.